दिव्यवाणी वीक्षकांक म्हजें नमन. निकोदेम एक फारिसेव, जुदेव नियमशास्त्राचो शिक्षक, तशेंच सानेद्रीन सभेचो सांदो आसलो. जेजू विशयांत ताणें आयकल्लें आनी ताचे शिकवणेक तो आकर्शीत जाल्लो. जेजू कांय भासयल्लो सोडवणदार कोणा म्हणून तो ताचे लागीं जुदेवांच्या बियान रातीकच आयलो आनी जेजू तावन सर्गींच्या राजाची लिसांवां शिकोवंक शकलो. अशें तो जेजूचो अभिमानी जालो. जेजूक मरणाचें फर्माण लाभतना ताणें विरोध केलें, पूण जेजू खुर्सार मेलो आनी ताका निखे पोंक ताच्या इश्टा आरिमाथेच्या जुजे बराबर तो आयलो आनी जेजूक ताचो अंतीम गौरव ताणें पाठयलो. पूण जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजूस संवसाराचो सोडवणदार भासयल्लो मेसाया म्हणून ताका समजलें आनी हें सत ताणें व्हडा धैर्यान परगट केलें. निकोदेमा विशीं वाचून आयकून आमी जाणाव, पूण ताच्याच उतरांत हांव ताची जिणी आज आमी आयकुया. निकोदेम हें एक ल्हान फिल्म आमी आज तुमच्या मुखार दवरता. ब्रदर लॉयड डिसोजा मडेंतर हाणें निकोदेमाचो पात्र केला. श्री विनोद गंगोळ्ळी आनी श्री अविनाश फर्नांडीस हांणी सांगात मेळोन हें फिल्म भोव अपुर्बायेन तयार केलां. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमी येया आनी आतां पळया निकोदेम. म्हजें नांव निकोदेम. हांव जुदेयाच्या फामाद फारिसेव कुटुंबांत जल्मलो. हांव एक नियमशास्त्रचो मेस्त्री. जुदेयाच्या सानेद्रीन सभेच्या 22 संध्या पैकी हांव एकलो. आरिमाथेचो जुजे म्हजो इश्ट. हांव एक अनकुलदार कुटुंबांतलो मनीस. तशें आसता समाजेन म्हाका मान आसो आनी गौरवाचो स्थान आसा. म्हजे वृत्ते वरवीं हांव आनी म्हजें कुटुंब जेरुसलेमांत वस्ती करता. आमी जुदेव देवाचो विसणार लोक. ताणें आमकां बसयल्लो गांव जावन इस्रायल दिला. ह्या विशीं आमकां अभिमान आसा. आमी हेरां बरी न्ही. तांचे देव केवळ बंबी. तांकां दोळे आसात पूण ते पळोवंक शकनात. तांकां कान आसात पूण तांकां तांच्या भक्तांनी केल्लें मागणें आयकना. तांकां जीब आसा पूण ते तांच्या लोकां लागीं उलयनात. आमचो देव व्हडतो. ताणें आमचे पासून विचित्रां केल्यात. इजिप्ताच्या फाराव्याचो हांकार नाश करून ताणें ताची पदवी दाखयल्या. देखून आमचो देव महान. ताका अर्गां स्तुती आनी वखाणी सदांच फावो. देवान आमकां जायते प्रवादी धाडल्यात आनी शेवटी आमकां मेसियाय बसयला. तो पावतच आमच्या सर दुस्मानाक तो नाश करतलो आनी दाविदाचें राज नव्यान स्थापीत करतलो. ते दाडा संवसार आमच्या देवाची महिमा वखणतलो आनी आमी सगळ्या संवसाराचेर ताचें राज स्थापन करतल्या. देखून व्हडा अत्रेगान आमी मेसियाची वाट पळयतल्या. तो बेगीन येतलो म्हणून आमी दीस मेजतल्या. जॉर्दान न्हंये लागीं
स्नानीक जो हेच सांगून आसुल्लो. तो मेस्सियाची वाट तयार करूंक आमकां जागोवन आसुल्लो. जायतो लोक ताका पळोवंक आनी आयकोवंक आशेतालो. ताची शिकवण मेस्सिया येदोळच आमचे मदें आसा म्हणून आमकां भरवोस दिताली. आमचो देव ताच्या उतराक विश्वासी. तशें आसता मेस्सियाचे दीस लागीं आसात म्हणून म्हाका भोगलें. शेवटी नाजरेचो जेजू आख्ख्या गलिलियान बरी खबर परगडीत करीत गेलो. ताची शिकवण आयकून हारी हारीनी लोक रास पडलो. ताणें असर्य केली. पूण ताची थोडी शिकवण सावना कशी जाली. साबत, देवाळ आनी आमच्या जुदेव संप्रदाया विशीं ताणें उलयलें. आमकां विशेश जावन नियम जाणा आसल्यांक बरें दिसलें ना. देखून फारिजेव आनी सानेद्रीसांदे ताचे विरोध उठले. तो मेस्सिया न्ही, मगार फटकिरो प्रवादी, आमच्या पुर्वजांचे संप्रदाय मोडसो आनी नियमशास्त्री विरोधी म्हणले विशीं जायते पोटी तर्क जाले. पूण तो देवाचो मनीस न्हय तरी ताणें असरे करचें कशें तें म्हाका समजलें ना. देखून आरिमाथेयाच्या जुजे लागीं हांवें समालोचन करूंक सुरू केलें. आमी सांगता पवित्र पुस्तक परत परत अध्ययन करूंक सुरू केलें आनी मेस्सिया विशीं प्रवादींनी सांगलें शिकोवंक सुरू केलें. नाजरेचो जेजू बेथलेहमान दाविदाच्या शारांत जल्मलो. तें आमी सोदून काडलें. ताची आवय बापूय नाजराचे तरी आगोस्तू चक्रवर्तीन दिल्ल्या जनगणनाच्या फर्माना वरवीं ती बेथलेहमाक पावल्ली आनी थंयसर जेजू जल्मलो. तें आमी जाणा जाल्या. तवळ मिका प्रवादीन मेस्सिया विशीं आदी मागा केल्लो प्रवाद आमकां आदाराचो जालो. ताची उतरां अशीं आसली. आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायल परजेक चलयतलो गवळी. ही उतरां वाचलेंच म्हजी चिन्नां बदल्ली. हांव सततच्या सोदनेर यात्रेक जालो आनी हे विशीं सादर करूंक पेसाडलो. इसायाची, एझेकियेलाची आनी जेरेमिया प्रवादीची उतरां हांवें अध्ययन केलीं. ह्या प्रवाद्यांनी सांगलेल्या आनी जे कितें स्नानीक जुवान जॉर्दान न्हंय लागीं शिकयलेल्या गजालीक घांस दिसून आयलो. म्हजी मोत विशेव नासतना वावर करताली. म्हजें काळीज मेस्सियाक पळोवंक अत्रेकतालें. सुकटाच्या बेटा बरी म्हजो जीव मेस्सियाक आशेतालो. पूण हांव सानेद्रेसा बेसो सांदो आनी समाजेन परिचित राबी आसलो जाल्ल्यान जेजूक खंय आनी केदाळा भेटचें तें सवाल जालें. शेकी ताका रातीक भेटचें म्हणून हांवें निर्धार केलो आनी हांव धैर्यान ताका मेळोवंक गेलो. ताका भेटताच ताची उतरां, ताचो थाळो, ताची व्यक्तित्व, ताची शिकवण म्हज्या जिविताची दिशा बदलूंक शकली. हांव स्वताच्या सोदनेर आसा तें ताका समजलें. देखून हांवच सत म्हणून ताणें म्हाका स्पश्ट केलें. हांव परत्यान जल्मल्ले करीत देवाचें राज पळोवंक जायना तें म्हाका ताणें शिकयलें. पूण परत्यान जल्मचें कशें तें म्हाका समजलें ना. देखून ताणें तें म्हाका विचारलें. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मचें म्हळ्यार कितें म्हणून ताणें म्हाका सोडून सांगलें. ताचो पाटलाव करूंक ताणें म्हाका उलो दिलो. देवाचो मोग ताच्या बलिदानान संपूर्ण जाता म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. अशें उजवाडा कुशीन पैण करूंक जागयलें. पूण ताचो पाटलाव करूंक
म्हाका धैर्य पावलें ना. म्हजो गौरव, म्हजें नांव आनी म्हजें कुटुंब सोडून तासोशी जावंक असाध्य दिसलें. पूण ताणें म्हाका चिंतूंक वेळ दिलो. आमचोची गरज ना आनी बेसणूक अंतवान केलें. ताचे तावन हांव घरा आयलोच चिंतना सागोरांत हांवें पैण केलें. वारें वादळ जिखूंक हांवें प्रयत्न केले. तो देवाचो पूत आनी देवान धाडलेलो मेस्सिया म्हणलें सत म्हाका स्वस्थ जालें. पूण हे सत उक्त्यान परगटोवंक आनी सानिध्य दिसाबेत ताची वळख दिवंक म्हाका धैर्य पावलें ना. जेजू लोकमोगाळ जाताना सानिध्य दिसाबेक तो एक घांटो जालो. तसो नाच सानेद्रीन सभेचो निर्धार जाताना हांव मोनो जालो. हांवें ताच्या मरणाक खबरां दिल्लीच ना, जुजेनी दिली ना. पूण 7 जाणां विरोध आमी दोगांनी सोलवणी मांडून घेवची पडली. आवरा विरोध उपयोगचे आमचे साधन सोलवणेंत सोंपलें. तांणी ताका रोमी अधिपती पिलाता मुखार उबो केलो. तो शेजार राया विरोधी म्हूण तांणी फटी मारल्यो. पिलात असायक जालो. तांणी निरपराध्याक क्रुसाचें मरण दिलें. अशें उजवाडा प्रास काडोवपाचें बळ बलिश्ट जालें. ताका तांणी दोगा स्वरां मदें कुसायलो. पूण तो संवसाराचे पाप काडची शेळी जालो. ताचे मरणा वेळी म्हज्या जिवांत धैर्य भरलें आनी अरिमथेयाच्या जुजे बराबर हांव खालवारीक पावलो. रक्तांबळ आनी लोळीसर घेवन हांवें ताच्या कुडीक गौरव दिलो. तितल्यार अरिमथेयाच्या जुजेन पिलाताचशीन वचून जेजूचे कूड खुर्सा वयली देवोवंक रजा मागली. आमी दोगांयनी जेजूचे माथे मोरी आनी हेर ताच्या अभिमानी बराबर खालवारी लागसर अरिमथेयाच्या जुजेच्या मोळ्यांत आसा त्या एका नव्याच खडपांत पोकुरल्या पोंडांत ताची कूड निकेपिली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लोळोवन ताका आमचो अंतीम गौरव पटयलो. आमच्यान कितें साध्य तें निमाणे घडी तरी केलें म्हणली तृप्ती म्हाका जाली. पूण ताचें मरण म्हाका निराशेचें जालें. ताच्या मरणा वरवीं म्हजो आत्रेग निवलो. स्वताच्या सोदनेर म्हाका अडकळ दिली तरी म्हज्या भरवशेची वात भलवंक नासली. हप्त्याच्या पयल्या दिसा नावाल घडलें. ताच्या फोंडाक भेट दिवंक गेल्ल्या स्त्रियांनी तो पुनर्जीवन जाल्ले सत परगटले. थवळ म्हजो भावार्थ थीर जालो. बोरवसो जिवाळ जालो. मोग पेटलो. ताच्या जिणेन न्हय तरी ताच्या जिवालपणा वरवीं हांव तसो शीत जालो. वय हांव तसो फाटलावदार जालो आनी नव्यान जल्मलो. ताणें म्हाका अवकाश दिल्लो आनी पंतावान दिल्लें. आतां हांवें तें पंतावान स्विकार करचो वेळ उदेलो आनी ताचे पासून जियोवंक तशेंच मरोवंक हांव तयार जालो. जुदे मुखेल्यांक हें बरें दिसलें ना. सानिध्येचो संद जावन हांवें तांणी कुर्सायलेल्या फडकिऱ्या प्रवाद्याक मेस्सिया म्हणून सतमोचें आनी परगटचें तांकां रुचलें ना. पूण जेजू बाचयलेलो सोडवंदार तें सत हांवें सोदून काडलें जाल्ल्यान हांव सानिध्य सभेक भियेलो ना. देखून तांणी म्हाका सानिध्य सभेंतल्यान काडलो आनी सिनेगोगांतल्यान भायर घालो. तितल्यार जुदे मुखेल्यांनी स्तेफानाक पात्रायलो.
उपरांत तांणी क्रिस्ताच्या पटलावदारांक तगदणी सुरू केली. तो वळू हांवें गमालियल मेस्त्री संगी म्हजी जिणी करसिली. शेगी म्हजी संवसारी जिणी सोंपोवन सर्गीच्या राजांत मेसियाच्या महिमेंत नव्या जिविताची बढती जोडली. मोगाचें नांव ही म्हजी काणी. ही स्वताच्या सोदनेर हांवें समकल्ली वाट. 7 जाणां जातना जिवीत भर जळटा. जिवीत भर जळटना अंतकर नाश जाता. देखून स्वताच्या वाटेन वय जेजूच्या वाटेन समकोया आनी सर्गींच्या राजाक पयन चालू दवरा. शांती तुमकां. मोग आसूं. परत मेळटा पर्यंत हांव निकोदेम.